मोगाच्यानो सोम्याची स्तुती करूंक आमी हांगासर आयल्या देवान केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर ताका अर्गा स्तुती भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. देवूस आमकां ताचे थंय तो आपयता. इसाया प्रावताच्या पुस्तकांत अध्याय 50:5 वाक्य एकतावन देवाचे उतार आमकां सांगता, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया, येया फारीक करनासता दाकासरो आनी दूद विकतें घेया. देवूस आमकां ताचे थंय आमची थाण बागोवंक जिविताची जरीशी जेजू आमकां आपयता. त्यास जेजूक ह्या आल्तारीर आमी स्वागत करया. जेजू आमकां ताच्या मोगान भरचाक, ताच्या दैवीक सक्तेन भरचाक तो आल्तारीर येता. आमचे सर्वस्ताक आमी भेटोवन दिवया. आमी सगळीं दिमी घालया आनी मनशाकुळ सुरक्षाक जेजू म्हाका तुका आपयता. जेजू आमकां हर एकल्याक दुबळो वा ग्रेस्त म्हणलें की नासतना, दादलो वा स्त्री म्हणलें की नासतना, प्रायवंत भुरगें म्हणलें की नासतना हर एकल्याक तो आमकां ताचे सशें आपयता. तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, जिविताचे जरीशी येया, हांव तुमची थान बागयता, हांव तुमकां सक्तेन भरता. पोशान दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड तुमी कित्याक होगडायतात? आमकां दादोशी करता तें जिविताचें उतार देव आमकां दिता, आमकां पोशाण दिता, आमकां आमच्या जिवितांत थाण बागयता. तो देव जेजू आमचे समकार येता. देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 25 देवाचे तर आमकां म्हणटा, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. काना प्रास जीव व्हरती आनी नेसना प्रास कोड व्हरती न्हय गी. आमी कितेंच कंत करची गरज ना. आमकां रोसलोलो देव आमकां पसता. आमच्या दिसपडत्या राटावळे विशीं आमी कंत करची गरज ना. आमची राटावळ आसली घरची राटावळ, आमची कामाची राटावळ, तें सगळें आमी ह्या इगर्जेच्या भायर दवरया आनी आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. आमच्या भुरग्यांक आमचें काम, आमचें राटावळ, आमचें कुटुंबा जिवीत, आमचें भयण, आमच्या कुटुंबा जावंक आसचें सगळें बरें फालें सगळें सोम्याच्या हाती आमी भेटोवन दिवया आनी त्यास जेजूक आराधन करच्याक आमी आयती जावया. गावन गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. Mateus Vangel até Icra वाक्य पातेंटांत जेजू आमकां सांगता, ह्या तुमी सुमेस कश्टांतल्यानो आनी वजन ववेतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें तुमी शिका. हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. म्हजें जू वावोंक सुलाक, म्हजें वजें हाडून. ह्या तुमी सुमेस कश्टांतल्यानो आनी वजन ववेतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता. हांव तुमकां सुडका दिता.
हांव तुमकां भद्रता दितां, हांव तुमकां भलायकी दितां, हांव तुमकां समाधान दितां, हांव तुमकां शांती दितां, हांव तुमकां तुमच्या कुटुंबांनी एकवट दितां. तसो जेजू ह्या आल्तारीचेर ह्या सक्रामेंत हजर आसा. म्हाका आनी तुमकां तो मोगान भरच्याक, शांतीन भरच्याक, समाधानाची व्यक्ती जावन आमकां रुपीत करच्याक, नवी व्यक्ती जावन आमकां ताच्या कृपेन भरच्याक, आमची सर पिडा शिडा, आमच्या भावा भयणीचे सर कश्ट हाळू करच्याक जेजू आमचे समकार आसा. त्यास जेजूक आमी स्तुती करया. कश्ट आनी नश्टांक सांपडल्या न्हू, मोतीची इजा बगतल्या न्हू, शांतीची बंदराक आपल्या गोपांत तो तुमकां आपयत आसा. कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची इजा बगतल्यानो. कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची इजा बगतल्यानो. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. फातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक, बरवोसो सांडून निराश जाल्ल्यांक, रोडोन बसतेल्यांक जालें सगळें मुक्तलें आनी म्हजे वरवीं कितें जायना, हांवें कित्या पासून जियोवचें, सगळें संपातलें, हांव जियोनी कांय फायदो ना, हांवें मरचेंच बरें म्हणून साबार फावटी निर्धार केलो जाल्यार आमच्या जिवितांत नवो बरवोसो उदेसो करचो जेजू आमचे समकार आसा. 38 वर्सां बेसाद्या तळ्या सोशी आसुल्लो तो पिडेस्त कोण म्हाका उदकान देंवयतलो म्हणून तो राखून आसुल्लो. म्हाका मोगाची म्हज्या कुटुंबाची कोणी ना म्हणली बेसाराय ताका आसली, सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालना म्हणली निरासपणाची भोगना ताचे थंय आसली. हांवें कोणा खातीर जियोवचें, म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हणटा आसतना जेजू तेजेर ताचे समकार येता आनी ताका बरें करता. जेजू ताच्या लागीं विचारता हांवें तुका कितें करीत जाय, आनी तो वळटा म्हणटा म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात, म्हाका उदकान देंवयतलो कोणी नात. हांव उदकान देंवोवंक येता आसतना म्हज्याके पयले आनी एकलो तो येता आनी ह्या वेळार जेजू ताका धैर्य दिता. जेजू म्हणटा आपूण तुज्या सांगात आसा, तुका कोणी नातल्यार व्हडना, हांव तुजो मोग करता, हांव तुज्या कश्टांत, हांव तुज्या निरासपणांत तुका धैर्य दिता, सांगात दिता, नवो बरवोसो दिता, हांव तुका उदकान देंवयता, हांव तुका जिविताची जर तुज्या कुटुंबांत, तुज्या जिवितांत, तुज्या काळसांत हांव ती उमाळशी करतलो. तसो जेजू ताच्या जिवितांत 38 वर्सां कश्टांची जिणी ती काडून नव्या बरवशीच्या जिविताक आपयलो तो जेजू ह्या घडये म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसा. पूण एकूडाच दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी ताका बरें केल्ल्या उपरांत जेजून सांगलेलें तें उतार, बाबा तूं आतां बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका, बाबा तूं बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका. ह्या पिडेस्ताक 38 वर्सां थंयसर कोस्टोंक एक कारण ताच्या पाताक देखून आयच्या दिसा ह्या घडये आमच्या पाताक सांडून नवी जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिवितांत कितें कश्ट समस्ये एका वयर एक ते समस्या रेवड घालतात जाल्यार आमी सवाल करूंक जाय, सोम्याक विचारूंक जाय, सोम्या कितें म्हज्या जिवितांत उणें आसा, कितें म्हज्या कुटुंबांत उणें आसा, कितें म्हज्या भावा भयणी तें उणें आसा, म्हजे भाव भयणी कोस्टोंक, म्हजी भुरगीं, म्हजी युवासनां कोस्टोंक म्हजे पाताक कारण गे जेजू म्हणून सोम्याक आमी विचारया. आनी जेजू आमकां सांगतलो वय आनी मुखार पाताक करिनाका, नवें जिवीत बदलोवंक जेजू आमकां आपयता. कोणायकी आयच्या दिसा सुटावे कुमसार जावंक जाल्यार वसा ह्या जाग थंयसर आसा, सोम्याच्या नांवी तो आसा, क्रिस्ताच्या नांवी तो आसा, कित्याक पातकां बगसूंची पदवी फकत ह्या जाग मात्र जेजून दिल्या.
कोणाची पातकां तुम्ही बक्षयतात ते बक्षतले म्हणून जेजून थंयसर आपोस्तलांक दिल्लें तें मिसांव हर एका याजकांक दिलां. कोणाय की ह्या घडये तुमकां सुटावे कुमसार जावंक आसलें जाल्यार वसा सुटावे कुमसार जाया. गळगळ्या रडोन जशें पेद्रून सू केल्या उपरांत थंयसर भायर वचून तो गळगळ्या रडलो आनी जेजूची कुरपा ताणें जोडून घेतली. तसल्या मनोभावान सोम्यातय आमी हांगासर आयल्या. ताची कुरपा आमकां मेळची जाल्यार ताची बेसांव आमी संपूर्ण जोडीची जाल्यार आमी नवी व्यक्ती जावंक आनी आमच्या पाताक रडोन नवी जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. पातकाच्या कणकान बुडोवन आसच्याक बरवसो दिवच्याक जेजू आमचे समकर आसा. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. पातकाच्या कणका बुडोवन आसल्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या. पातकाच्या कणकां बुडोवन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशाकडे सुरक्षक जेजू म्हाका आनी तुका तो आपयता. ताच्या मोगांत ताच्या संगतपणांत जिवंक आपयता. आमच्या काळजाच्या बागलार तो राखून आसा. आमकां हर एकल्याक सर्गींग स्वागत करच्या. जुआंच्या उगडापणांत अध्याय 3 वाक्य 20 देवाचे उतार आमकां सांगता आपले तुज्या दारार हांव उबो आसा. जो कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे थंय हांव प्रवेश जाता. ताचे संगता जेवकी जेवता. आपले हांव तुज्या दारार हांगासर उबो आसा. जो कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे थंय हांव प्रवेश जाता. ताचे संगता हांव जेवकी जेवता. जेजू ह्या घडी हांगा आल्तारचेर आसा. आल्तारचेर मात्र न्ही आमच्या काळजाचे दार तो बडोवन आसा. पुता दुवे तुज्या काळजाचे दार म्हाका उक्तें कर. तुज्या कुटुंबा जिविताचे दार म्हाका उक्तें कर. आमच्या काळजाचे दार आमच्या जिविताचे दार बंद करून जेजू विने जेजू शिवाय आमच्या जिवितांत सुरक्षीत आसता म्हणून चिंतून घट्ट बसले हांव तर आमी सुकोन पडटा. आमच्या जिवितांत सोलवणी आमी अनुभव करता. पूण आमच्या जिविताचे दार आमच्या काळजाचे दार सोम्याक आमी उगडटा जाल्यार आमच्या जिवितांत हर एक सन्निवेशांत सोम्याक आमी स्वागत करता. आमच्या कश्टांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत संतोशाच्या वेळार दुखाच्या वेळार सोम्याक तूं म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या कुटुंबांत तूं राव. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी राव. म्हज्या भुरग्यांतय तूं राव. कश्ट जाल्यार म्हज्या भावा भयणी ते राव. परगांवांत आसल्या म्हज्या भावा भयणी ते तूं राव म्हणून सोम्याक आमी स्वागत करूं जाल्यार सोमी आमकां लागीं आसता. आमच्या जिवितांत तो येता आनी आमकां हर एकल्याक ताच्या मधुर थाड्यान तो आमकां स्वागत करता. आमकां ताच्या कृपेन भरता. सक्तेन भरता. बेसावांनी तो भरता आनी नवें जिवीत जियोंक तो आमकां आदार दिता. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखाक दैवीक तसो मधुर थळो आपले तो आपयते आसा. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक. बागलार रावला थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आपल्या आवाजान दैविकताचो मधुर ताळो पुता तुवें म्हजे मोगान तो आपयता. जेसू म्हाका तुका आपयता. दैविकताचो थँक यू जीसस. मधुर ताळो
अरिगा जेसू आपले तो आपयता हांवें जेसू मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा आमकां आपयता जेजू म्हाका आनी तुका वैयक्तीक रितीन आपयता म्हाका आपयता मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा तुका आपयत आसा आमकां आपयत आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या मोगाळ संवसाराच्या सगळ्या मनशा कोणाच्या सोडवण धरा हांव तुका आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता म्हाका तुवें मोगान आपयलाय तुजो मोगान भोग करच्याक तुज्या मोगान जियोवच्याक सगळी किकंत बेजाराय सगळी तुज्या हातान समर्पण ह्या फुडें बरवशेची व्यक्ती जावन जियोवच्याक तूं आमकां आपयताय मोगाळा जेजू हो थोडो वेळ तुज्या संगतपणान तुज्या मोगान करसूंक तूं आमकां फावो कर हो तुज्या संगतपणांत करसिल्लो वेळ निर्फळ जावंक सोडिनाका जेजू तुजे कृपेन आमकां बरवशेची व्यक्ती आमकां कर नवी व्यक्ती आमकां कर सर पिडा शिडा तूं आमचें हाळू कर जेजू दैवीक काळजा आयच्या दिसा विशेश मोगान तूं आमकां भरताय तुज्या पवित्र काळजाची दाबाजीक परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमता आमचें काळीज आमी तुका भेटोवन दिता आमचें काळीज तें जडान भरलेलें खंती दुकान भरलेलें दारून जाल्लें काळीज मोगाळा जेजू तुज्या काळजाक आमी भेटोवन दिता जेजू मोगान भरलेल्या दैवी काळजा म्हजें काळीज तूं स्विकार कर जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तें मोगान भरलेलें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तें कुरपेन भरलेलें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें सर्वांतय बरेंपण पळोवचें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तें बोगसाण्याचें आमी सगळीं बसया काळजांत आयल्या काळजांत आसच्या त्या जेजूक आमी अनुभव करया कित्याक जेजू आमच्या काळजाचें दार उगड तो आमच्या काळजांत वस्ती करून आसा ह्या आल्तारीचेर तो आसा आमच्या जिवितांत तो आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या मोदेगांत तो आसा त्या जेजूचो मोग आमी अनुभव करया जायतो मोग ताणें आमचो केला जायते बरेपणान ताणें आमकां भरला कितलें बरेंपण जेजून सोम्यान आमच्या देवान केलां किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 90 आनी 5 देवाचें उतर आमकां सांगता वाक्य एकतावन येया सर्वेस्पराक उल्हासान गवया ताच्या आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकानुया स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या गितां गायन आनी ताका वाकानुया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
कीर्तन 90:595 म्हजे उपरांत म्हणा, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकानुया. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकानुया. स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या, गितां गायन आनी ताका वाकानुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कितलीं जाणां तुमी मानून घेतात सर्वेस्पर आमचो वर्तो देव म्हणून? तो आमचो वर्तो देव, आमचे कडाप, आमचे कडाप. तो आलसो देव न्ही. आमकां भद्र सांबाळचो, आमच्या जिवितांत सर बरेपण करचो. आमी ताची सदांच स्तुती गितां गावंक जाय. गितां गायनांनी ताका आमी वाखाणूंक जाय. देखून हें गीत आमी गावया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेपण आमी वाखाणुया. आमी सगळीं उबी रावया, आमी सगळीं उबी रावया. कितलीं जाणां तुमी हांगासर आसात? थोडीं घरांत आसात बड्या. कितलीं जाणां तुमी हांगासर आसात? समात उबा राव. तुमकां हांगा आसा बगता जाल्यार. देखून हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें, तुमची कत बेजाराय, राठावळ, कुटुंबांतले समस्ये, घोव बायलां मदले समस्ये, भुरग्यांचे समस्ये, युवासनाचे समस्ये, आनी कितें व्यापार वहिवाट आजकाल सगळें बारीक कश्टांचें जिवीत जालां. सगळें सोम्याच्या पांयां तळें तुमी भेटोवन दिवया. तुमी शांत मनाचे जायचे, उक्त्या मनाचे जायचे. आयच्या दिसा तुमचें जिवीत सोम्याच्या हातीन तुमी समर्पण दिवचें आनी मागत जाय, सोम्या म्हाका तूं आसा तशें स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं चलय. आमच्या जिवितांत सगळे समस्ये, कश्ट, समस्ये, दुबाव, पयशांचे समस्ये, आर्थीक अडचणी, भुरग्यांचे समस्ये सगळे सोम्याच्या पांयां तळें तुमी भेटून दिया. घराचे समस्ये आज घरा दवरा आनी सोम्याक समर्पण दिया. कितेंच तुमच्या मोतीन तुमी घेवचें नाका. हांव आनी म्हजो देव हांगासर आसा म्हणलें तुमच्या मोतीन तुमी घट्ट धरा आनी सगळें तो तुमकां बरें करतलो. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. आमचो सोमी आमचे लागीं आसा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा म्हणटा इसाया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 50:5 वाक्य 6. सोम्याची आमी स्तुती करया. आयच्या दिसा आमी हांगासर आसा, ते देवाच्या बेसावांनी आमी हांगासर आसा. आमी जिवंत आसा. कितलीं जाणां जिवंत आसात? हात वर गेला. जिवंत आसात? थोड्यांक डावट. आमी जिवंत आसा, जिवंत आसा न्ही गे. आमी जिवंत आसा जाल्यार तें देवाचें वर्तें देणें. आयचो दीस देवान आमकां पळोवंक फावो केला. ह्या पुणतळार येवन ताका आराधन करूंक, जायतीं बेसावां जोडूंक देवान आमकां फावो केला, आमकां फावो केला. कितलीं जाणां समाधानान आसात? दाना पैकी वर्तें दान समाधान न्ही गे. समाधानान आसा. समाधान नातलें जाल्यार सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. कित्याक जेजून आमकां सांगलां, हाच्या सुवार्थीन तेंच आमी आयकतले. हांव हे तुमी सुमेस कश्टांतल्यान वजन ववेतले न्हू, हांव तुमकां विशय दितां, समाधान दितां. आमकां समाधान दिवचो, आमच्या जिवितांत सर बरेंपण करचो. जेजू आमचे सांगात आसा. देखून उक्त्या मनान ताची आमी स्तुती करया. देवा, हांव तुजी स्तुती करतां. तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसा बरिया, तुझ्या राजांत पावता बरिया. म्हजो जीव आसा बरिया, तुझ्या राजांत पावता बरिया. सोमिया
तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही कितें गायता तुमकां समजता गी? हां, थोडी तोंड दांपून ना. सोम्या हांव तुजी स्तुती करतना संतोशान हांवें गावंक जाय. हां, म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत. जिवंत आसतना मात्र आमकां गावंक जाता. मेल्ल्या उपरांत जाता आयकोनाय की ते आनी एकलो गाता. तुजी कुशी जावं तुजी कुशी. हांव तुज्या हातान धूळ माती आनी एकलो तो धूळ माती जाता. ते आनी एकलो गायता. आमकां जायना आमी पेटेंत मेल्ल्या उपरांत शांत निश्चय मात्र आमच्या तर्फेन आनी एकलो गायता. देखून म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत हांवें ताची स्तुती करीत जाय, स्तुती करीत जाय. हांवें तुवें हर एकल्यान स्तुती करीत जाय. संतोशान सोम्यान आमकां गांवचें देणें दिलां, ताची स्तुती करूं. ताणें तोंड दिलां, उलोवंक सकत दिल्या, आमचे सोबीत हात दिल्यात, ताळयो पेटून ताची स्तुती करूं. संतोशान संतोशान ताची आमी स्तुती करया. परत आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता. तोंडार इल्लो सासो. देवा तुझी स्तुती करता. फाटल्यान उक्त्या थळ्यान. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत. दैवीक शब्दान ताची स्तुती करूंक जाय. सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान ताचो हांवें मोग करूंक जाय. कित्याक जेजून आमकां सांगलां सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान सगळ्या काळजान सगळ्या मनान तुवें ताची स्तुती करूंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय. आनी दुसरोय तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. सगळ्या सक्तेन आमी ताचो मोग करया, ताची स्तुती करूंक, ताचो मोग करूंक आनी ताच्या मोगाक पात्र जावन आमी एकामेकाचो मोग करूंक ताची सकत आमी मागया. दैविक समुदान स्तुती करता. सगळे सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता. सगळे सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या रासांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत. पवित्र पुस्तकांत जोब आनी दावीद सोम्याची तांणी स्तुती केली. जोबाच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले. ताची जानवरां मेली, ताची कुटुंबाची मेली, सगळीं आस्पदीक ताणें होगडायले. ताच्या कुडीचेर ती कोडाची पिडा आयली, रुवांस जाली, कश्टलो, पिडेस्त जालो. आनी ह्या वेळार
सैतान येवन ताका देवाक शिरापूंक तो सांगता आनी तो तवळ देवाक शिरापूंक तो फुडें सरना आनी देवाची स्तुती करता आनी म्हणटा सगळें ताणें दिल्लें देवान दिल्लें देवान विलें ताची स्तुती सांग ताणें सोम्याची स्तुती केली ताच्या कश्टाक ताणें सोम्याची स्तुती केली दाविदानी थंयसर ताच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना ताच्या मुखार गोलियात आसतना ताणें सोम्याची स्तुती केली ताच्या गोपिनेचेर ताणें भरवसो दवरुना बागार त्या गोपीन खाण घेवन येता आसतना त्या गोलियाता मुखार रावता आसतना ताका राखतल्या त्या सोम्याचेर इस्रायलाच्या देवाचेर ताणें पातयेनी दवरली भरवसो दवरलो आनी तो झुजोवंक गेलो आनी ते जैतेवण जावन आसलेल्या त्या गोलियाता ताणें एकाच मारान ताणें थंयसर जिवेश मारले तो जैतेवण जालो कित्याक ताणें सोम्याची स्तुती केली आमच्या जिवितांत गोलियाता बरी कितें आमच्या जिवितांत अडकळ आसा समस्या आसात आमच्या जिवितांत निराशपण आसा सगळे सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटून दिवया आमकां जैतेवण दिवचो आमच्या कश्टांचेर जैतेवण जाल्लो पातकाचेर जैतेवण जाल्लो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे समकार आसा जोबा बरी दाविदा बरी सोम्याची स्तुती आमी करया थाळयो पेटोवन संतोषान जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव हात विस्तार. पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या राजांत रावता पर्या सोमिया हात विस्तारून तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या हालेलुया 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 हर गान तुका समियान जेसू अगलाप तुका समियान जेसू स्तुती तुका समियान जेसू महिमा तुका समियान जेसू वंदन तुका समियान जेसू वागणता तुका समियान जेसू हालेलुया 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 सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सुवास मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका समिया मातेवा सवांचेल अध्याय 14 वाक्य 13 तावन ही खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोनीर बसोन एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची पाटदन गेलो अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांजमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे जशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक धाडन सोड हळ्यांनी वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत
पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तोंडार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जीवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचे उतर वखली तुका क्रिस्ता. देखून बसया. मोगाळ भाव भयणीनो, मुटव्यान जेजूच्या उतरांसो, देवाच्या उतरांसो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. आज आमी खंयली परब संभ्रमता? जेजूच्या पवित्र काळजाची दाबाजीक परब आमी संभ्रमता. जेजूच्या दैवी काळजाची, पवित्र काळजाची दाबाजीक परब. जेजूचें काळीज कसलें? जेजूचें काळीज हांवें विचारल्यार तुमी जायतीं जाणां जाप दितात. मोगान भरलेलें, बोगसानान भरलेलें, शांतीन भरलेलें, समाधानान भरलेलें. वय खंडीत. तितलें मात्र नियाळ्यार पावना. पूण आमचें काळीज सोम्याच्या काळजाक आमी भेटोवन दी जाय. आनी आमी मागत जाय, जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें, तुज्या काळजा सारकें. जेजूचें काळीज कसलें म्हणून उपरांत मिसा वेळार जेजूच्या पवित्र काळजाची दाबाजी परब संभ्रमच्या ह्या वखदां आमी कांय थोडे नियाळ करतल्या. पूण जेजूचें काळीज कसलें म्हणून आत्तां वाचल्या सुवार्थेंत आमी समजून घेवचें जाल्यार थंयसर आतां वाचलें देवाचे उतार, ही खबर आयकत आस जेजू थंयसो भायर सरलो. खंयची खबर आयकत आस? ताच्या पयलीं आमी पळयलें जाल्यार स्नान दोतोर जुवांवचें मरण, ताका मरण मेळ्ळ्या उपरांत, तो मेल्ल्या उपरांत थंयसर तो निती खातीर, सता खातीर ताणें जीव दिल्लो स्नान दोतोर जुवांवन. आनी खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू वरेवंगड सुवातेक तो वेता आसतना लोक थंयसर हारी धांवून येता आनी थंयसर ते लोकांक पळयत आसतना जेजूचें काळीज कळवळटा. कित्याक? थंयसर साबार जण देवाच्या उतराक ताणेन बुगेवन आयिल्लीं आनी साबार जाणां थंयसर पिडेस्त आसली. थोड्या जायत्या जाणांनी आवयांनी तांच्या भुरग्यांक हांतरुणा समेत थंयसर आपूण हाडले. कुटुंबाच्यांनी हांतरुणा समेत पिडेस्तां थंयसर उखलून हाडले. जायत्या आवयांनी आपणाच्या भुरग्यांक वेंगेन घेवन थंयसर जेजूचें आपूण हाडलें. आनी तांची गत पळयत आसतना जेजूचें काळीज कळवळटा आनी तांच्या पिडेस्तांक गूण करता. मात्र न्ही, थंयसर ताणेन बुकेन आयिल्ल्या जेजू लोकांक जेजून जेवण वाडलें न्ही गी. जेवण वाडलें. 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो तांणी घेवन थंयसर अजाप करून तांकां उंड्या मासलेन थंयसर वाडलें. कशें वाडलें? थंयसर कितें आसलें? जायतो लोक आसलो. लोक कितलो आसलो? 5000 लोकांक न्ही, 5000 स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीसच तर 5000. तशें जाल्यार स्त्रियो आनी भुरगीं लेख केली जाल्यार कितलीं जाणां जातात न्ही गी. इतल्या लोकांक पळयत आसतना जेजूक बिरमोद दिसता. आनी कितें जाता? जेजू बरी थंयसर जेजूच्या शिसांकी भोगले न्ही गी. तांकां तान भूक लागल्या आनी तांकां कांय खावंक जेवंक दी जायी. आनी शीस येवन कितें म्हणटात? एक सुरी सुवात वेळ उतरलो, लोकांक दान सोड आनी हळड्यांनी वचून खावंक जेवंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. पूण जेजून कितें म्हळें? जायत आतां वसा म्हळें गे. ना, कितें म्हळें जेजून? तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय खावंक दिया.
तुमीच तांकां कांय खावंक दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमीच तांकां कांय खावंक दिया. हांवें मात्र करचें न्ही, ह्या लोकांनी तांचे इतल्याक तांणी प्रयत्न करचे न्ही. तुमी कांय तांकां इल्लेशें बरेंपण करा. तुमी कांय इल्लेशें तांकां खावंक दिया. कोणी कश्ट जाल्यार तांचे कश्ट परिहार करूंक कांय तांच्या कश्टांक इल्लेशें खांद दिया म्हणून जेजू थंयसर सांगता. तुमीच तांकां कांय खावंक दिया म्हणटा आसतना तांची प्रतिक्रिया कसली? आं, तुमी देवाचें उतर आयकलें गी? तांची प्रतिक्रिया कितें? तुमीच तांकां कांय खावंक दिया म्हणटा आसतना तांणी कितें जाप दिली? ना 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 5 सुंडे पुरा मागीर सांगलें. आमचे लागीं कांय ना, आमच्या लागीं कांय ना. आसतलें सांगना, नातलें पयलें सांगना, आमच्या लागीं कांय ना. एका रितीन नेगेटीव चिंताप. हर एक फावटी नेगेटीव. आमचे वरवीं जायना, म्हजे लागीं कांय ना, म्हजे वरवीं जायना, आमच्या लागीं ना, तांकां बरें दिलां, ताका सगळें बरें केलां, देव ताकाच बरें करता, म्हाका बरें करिना, आमकां मात्र कित्याक कश्ट, तांकां कित्याक कश्ट नात. आमी सदांच आमचे नातले मात्र चिंतचें. देखून हांगासरी पळय शिसांच्या जिवितांत थंयसर आमच्या लागीं कांय ना. नेगेटीव. कांय इल्लेशें बरें करूंक आसा, वय गी तें म्हजे वरवीं जायना, म्हाका पेंकड दूख, म्हाका पांय दूख, म्हाका आसय वचोंक आसा, म्हाका हांगा वचोंक आसा. जमत घेता आसतना वय गी म्हाका आज पुरसत ना, म्हाका आज कुटुंबांत प्रोग्रामा वचोंक आसा. कांय इल्लेशें कोणायकी सेवा दिवंक आसा, कोणा आस्पत्रेक वचोंक, त्या पिडेस्ता पडटा कोणाचें म्हाका जायना, म्हाका दुसऱ्या कडेन वचोंक आसा, आमच्या कुटुंबांत प्रोग्राम आसा. पूण जेजू म्हणटा तुमीच तांकां कांयपणी करा. तांचे नेगेटीव चिंता सोड न्हू. उपरांत ते म्हणाले 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो आसात. आनी जेजून कितें म्हळें? म्हजे लागीं अन्न दिया. आनी तांणी कितें केलें? जेजूच्या हातांत तांणी दिलें. जेजूच्या हातांत तांणी दिलें. तांणी तो जाप केलें की त्या 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी मात्र जाप जालें गी थंयसर. शिसांनी केलें गी, लोकांनी केलें गी. तें जाप जायचें जाल्यार तांणी कितें केलें? ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजूच्या हातांत दिलें. कितें इल्लेशें म्हूण तुमकां दिसता? कांय उणें म्हूण तुमकां दिसता? कांय गरजेक पडनातलें म्हूण दिसता? ह्या 5,000 लोकांक ते पावचें नातलें म्हूण तें दिसता? आमच्या जिवितांत असाध्य म्हूण कितें दिसता? तें आमी सोम्याच्या हातांत दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत कितें बरें करूंक जायना, त्या वैजाक डाक्टरांक कितें गूण करूंक जायना म्हूण आमकां भोगता, तें आमी सोम्याच्या हातीन दिवंक जाय. आस्पत्रेक वेच्या पयलें, खंयची एक नवें काम हाती घेवच्या पयलें, जिवितांत खंयचें एक नवें काम सुरू करच्या पयलें आमी पयलें वचोंक जाय सोम्याच्या हाती आमी दिवंक जाय. आमची सर योजना, आमचे सर समस्ये, आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा आमी पयले सोम्याच्या हातान दिवंक जाय. आर्थीक समस्या आमकां दोसतात, खंयचे नवे व्यापार उद्यम आमकां करूंक जाय. कांय इल्लेशे पयशे आसात, सोम्या लागीं सांग, सोम्याच्या हातान तूं दी. आनी सोमी ताच्या हातीन घेता आसतना तो बरोवन ओमतसर तो दिता. सगळें चित्रांत तो बदलयता. आमच्या जिवितांत बेसांव जावन तो परिवर्तन करता. आनी हर एका पवित्र एवकरिस्तीच्या बलिदाना वेळार तेंच जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सभारपोटी आमी अर्थ नासतना, समजन नासतना, भावार्थ नासतना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. देखून आमकां मिसाचो प्रतिफळ आमकां मेळना. त्या कानिके सवें आमी कानीक भेटयत आसतना आमी कानीक त्या कानिकेच्या कंड्यान घालता आसतना आमकांच आमी थंयसर भेटोवंक जाय. त्या विधीचेर उंड्या वायना सांगता आमकां भेटयता, तें कानिको भेटयता आसतना आमकांच आमी सोम्याच्या त्या हातांत आमी भेटोवंक जाय, आल्तारीचेर भेटोवंक जाय. तें उंड आनी वायन, सोम्याचें मांस आनी रगत थंयसर महास्तुती घालता आसतना त्याच जेजू सांगता म्हणटा आसतना आमकांच आमी त्या कालसिंदर उंड्यांत आमी घालन आमकांच आमी भेटोवंक जाय. आनी तो वड सगळें चित्रान आमच्या जिवितांत बदलाशें करता आनी आमकां तो बेसावांनी भरता. 5,000 लोकांच्या सडीत थंयसर उंड्या मासल्यान तांकां जेवंक दिवच्या गजाप केलो जेजू आमचे समकार आसा. ताचें उतरां मुखांत आमकां पोशीत करता. ताचें उतर आमी आयकूंक आयल्या. ताचें मांस आनी रगत त्या जेजूक आमी सेवंक आमी हांगासर आयल्या. तर सोम्याक आमचें जिवीत आमी भेटून दिवया. जेजू तुजे कृपेन आमकां बर आमचें जिवीत आसा तशें
तुज्या हातान तूं स्विकार कर जेजू म्हणून आमी जेजू लागीं मागया. आमचे दिश्ट ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आसूं दी. आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आमकां भोगता, कितें कश्ट समस्या निरासपण आमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांतले घोव-बायलां मदले आवय बापायनी भुरग्यां मदले युवासानाचे समस्या परगांवांत आसल्या भाव भयणीचे समस्या सगळे जेजूच्या पांयां तळे आमी भेटून दिवया. ताच्या हाती आमी उपसून दिवया. आपणाच्या हातांत 5 मुंडे 2 मासल्यो हातीन घेतलेलो तो जेजू ह्या घडये सुमी आपणाच्या हातीन तो घेता. जेजू आमचो मोग करता. देखून आमी खंय बरी जावचें नाका. सगळें आमचें जिवीत आमी ताका भेटून दिवया. आमची दोळां आमी धांपया. जेजूच्या जरपण आमच्या काळजांत आमी बघया. ताचे तितलो मोग करतलो दुसरो देव दुसरो ना. जेजू मात्र आमचो मोग करता. कित्याक देव मोग जावन आसा आनी मोग आसले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग आसले कडेन बेधांवडायता. जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 18. मोग आसले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेधांवडायता. आमच्या जिवितांत भियोंक करचें, निराश जावंक कारण जावचें सगळें आमी सुम्याक भेटून दिवया. तो आमचो इश्ट. तो आमचे खातीर जीव दिता. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रस्वर्त मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजू आमचे समकार आसा. ध्यानपणी बसले कडेनच हें गीत आमी नियाळया. ಅಪೂರ್ವಾಚ ಗೀತ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ प्राणವು. तुझे वरतो मोग करचो दुसरो कोणी ना. तुझे परी जीव दिवचो आमचो इश्ट कोणी ना. तुमचो जावन आसा आमचें जिवीत, आमचें सगळें सर्वस तुमचो जेजू. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು. ಯೇಸುವೇ ನೀನ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ सौख्यव ನೀಡಿದೆ, जीवव ನೀಡಿದೆ. कैसर्गी आसल्या म्हाका सोम्यान आपयलें, सोम्यान ताच्या मोगान ताणें वेंगून घेतलें. त्या वेचीक पुता बरी ताच्या मोगांतान पयस आसल्या जिवितांत कंगल जाल्ल्या, निराश जाल्ल्या
पिडेस्त जावन आसल्या जिवितांत सगळे सोलवणी अणभव केल्ल्या सोम्यान म्हाका ताच्या दैवीक उतराच्या बळान ताणें म्हाका फाटीं हाडलें आपोवन हाडलें तोच म्हाका भलायकी दिता तोच म्हाका जिवीत दिता म्हजें नवें जिवीत जियोंक तोच करपा दिता त्याच सोम्याक आमी आराधन करया आमचें जिवीत ताका भेटून दिवया आमच्या जिवितांतले सर समस्ये आमच्या भावा भयणीचे समस्ये आमच्या भुरग्यांचे समस्ये आमच्या कुटुंबाचे आर्थीक समस्ये सगळे आमी सोम्याच्या पांया तळी भेटून दिवया ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ आमच्या जिवितांत काळो अणभव करता आसतना आमी सस्पता पडटा जो कोण काळोखान चलता तो दांटोन पडटा आपलोन पडटा कोसळून पडटा पूण आमच्या जिवितांत नाना रितीचो काळोख अणभव करता आसतना सोम्याक आमी उलो मारीत जाय कुरड्या बार्तिमेवान ताच्या जिवितांत काळोख अणभव केलो तो वेळ ताणें सोम्याक उलो मारलो सोम्या म्हाका बचाव कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून त्या कुरड्या बार्तिमेवान ताणें उलो मारलो ताच्या जिवितांत उजवाड फांकयलो आमच्या जिवितांत काळोख येता आसतना आमी भिवची गरज ना आमी रडची गरज ना आमकां आमच्या काळोखांतल्या भायर काडच्याक जेजू जिविताचो उजवाड जावन आमचे समकार आसा आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजो फाटलाव करता तो जिवितांत तो काळोखान चलचो ना बागार ताका जिविताचो उजवाड आसतलो सोमी जावन आसा आमच्या जिविताचो खरो उजवाड आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस जावनासो जिविताचो सूर्य त्या सोम्याक आमच्या जिवीत आमी भेटून दिवया आमच्या जिवितांत काळोख अणभव करचे सर घडिता त्यो घडयो आमी सोम्याक आमी भेटून दिवया जावं पिडा शिडा कुटुंबांतले समस्ये आमी सगळे ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿವ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ सगळे आम्ही दिबे घालया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ हे घडीभर आमचे स्वर्गस्थ सोम्याच्या पांयांतळा आमी भेटून दिवया
ताचे बेसांव घेवंक आमी आयती आसा. जेजू ताचे इश्टागतेक लागून, ताचे इश्टागतेक लागून, ताच्या मोगाक लागून तो आमकां हर एकल्याक ताच्या पवित्र रक्तान तो आमकां दुर्नितळ करता. ताचें जिवीत आमचें तें तो वांटून घेता. खंय स्वर्गी आसल्या आमकां आयच्या दिसा ताणें ह्या ताच्या पांयां तळा ताणें आपोवन हाडला, ह्या पुंतळा ताणें आपोवन हाडला. आमकां हर एकल्याक भलायकी दिवच्याक, जिवीत आनी भरच्याक, नवें जिवीत आमकां वांटून दिवच्याक, आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस जावन आमकां जिविताचो उजवाड दिवच्याक, आमच्या जिवितांतले सर समस्या निवारण आमकां सुटकेची व्यक्ती आमकां जावच्याक, बांदपासांतले सर सुटोवच्याक जेजू आमकां आमचे समकार आसा. कशें थंयसर लोकांनी शिसांनी थंयसर आसले दोन मासल्यो 5 हुंडे जेजूच्या हातीन भेटोवन दिले, तशें आमकांच आमी सोम्याच्या हातीन भेटोवन दिवया. आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें की तें सुणें पळोवन आमकां बगचें तसलें सगळें सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटोवन दिवया. आनी त्या जेजूचें बेसांव घेवच्याक आमी आयती जावया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. Yetia voda sacramenta sășta hăma căruia purviatia lupa potla novioriti malaria sălmon vecea Să-și papa, că-și păta, ulasani stutiza. Pădui măima, să-sta, e castarea hăsita. Tu candugancia spirita samasami navarta. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या वेचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवण सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. नावानामी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजां तुका हरसिता. तुझे मरण जीवन पळोवन आमी समरता. सर्गीन जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवणारा उपकारां सर तुज्या अलगा दिता. रक्तां तुज्या आमकां नितळ केला. खुर्साच्या मरणांत जिवी दिला. सोम्या
तुझ्या नावान आमी सांगात मेळ्या संतोष भरीत काळजां तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गीन जेवणां तुझ्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी जेजूच्या बोबवीत काळजाच्यो संभ्रमीक परब आसरचेता जेजूचें काळीज आम्हा सर्वांक आज आपोवणें दिता जशें ताणें एकामेकाचो मोग केलो आमी आमच्या जिणयेंत एकामेकाक मोग करून पेलांची सेवा करून तो देवाचो मोग अनुभव करूंक उलोवनी दिता जर तर आमी जिणयेंत देवाचो मोग मेळ्ळ्या उपरांती तो मोग एकामेकाक वांटून जावन जाल्यार देवा कडची आनी बेल्या कडची मोगसाणें मागचें आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत तरी वांटो घेवचो सांगाता म्हणया हांव पत्की सर्प देवा बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पोदेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमया सोमया क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमया काकुत सोमया काकुत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीचाराया नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या ऐक्यास तुका सौम्या देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे आकारताय आमची काकुत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर
प्रार्थूया. काकुलरा बापा, आमच्या पदकापासून गायल्ल्या तुझ्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अपरमदेरवई तू आमचेर वताय. शेवट परव्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या बोव उदार काळजाचे आमच्या जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगांक ताका सर्व पदकांचे पणेपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे लोकां लागीं म्हळें, तुमी सरेस्पराक समर्पिल्ली परजा आपली खाशा परजा जावचे खातीर सरेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर परजा मदलीं विसल्यान. तुमी हेर लोकां उपरांत संख्येन व्हड मोडले खातीर सरेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विसूंक ना. तुमी सर परजा पैकी भोव ल्हान परजा. सरेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमकां पुर्वजान केली बासोनी पाळूंक खुशी वेली. देखून सरेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया पारावाच्या हातांतली सोडयली. तर सरेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव ताजो मोग करतल्यांक आनी ताजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. पूण ताजो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताजो द्वेश करतल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटीं घालिना आनी तांणी ती कुद्दू बगीशे करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश नियम आनी आदेश तुवें सत्रायन पाळूंक जाय. देवाचें उतर. सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदे. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदे आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सर तुझे अपराध भोगशिता. संकट पिडांक वोकार दिता. फोडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसली
आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोराची दया ससनाक रावता सर्वेस पोराची कृत्या न्यायनीतीची जुलो भोगतेल्या तो नीत करता मोयचेक आपल्यो वाटो ताणे उघडल्यो इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणे दाखयली आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोराची दया ससनाक रावता सर्वेस पोर्तयाल आनी मोगाल ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान पृथुमे प्रास मोळाप चितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी भक्ती करतेल्या थंय तुजी दया आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोराची दया ससनाक रावता आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोराची दया ससनाक रावता सांजुओंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाक मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो मोग हातूंत आटापण आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बागार देव आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पतकाचें पारीकपण दिवचे खातीर आपणाकच पुताक पाठयल्यात मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यारी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुता संवसाराचो सोडवणदार कसो दडलोलो ताका आमीच देखला आमी परगट करतल्या ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जनाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचे उतार हालेलुया 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 मुझे जो तुमच्या खांद्यार गया आणि मुझे लागचे शिका म्हणटा
सोमी कित्याक पळयानी खालत्या काळजा सोहा हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्ग संवसाराचे धन्या जणत्या आनी बुदवंतांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्कांत दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक शिवेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सशी सोमेच तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वचें हाडलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, काळीज जावन आसा आमच्या कुडीचे केंद्र बिंदू. कित्याक म्हळ्यार काळजांतावन उपजाता मोग आनी तेंत काळीज आमकां एकामेकाक मोग करूंक शिकयता. आज इगर्जमाता जेजूच्या बोब वैत काळजाचो संभ्रम देवाचो आचार जाता. आमचें काळीज आनी जेजूचें काळीज व्यत्यास कालें. आमचें काळजांतावन तो भायर वयचो मोग अपरमीत न्ही. आमी करचो मोग तांचो मात्र जो आमचो मोग करता, पूण जेजूचें काळीज एक अपरमीत काळीज. जेजूचें काळीज जावन आसा मोगाचें काळीज. जेजूचें काळीज जावन आसा दयाळाचें काळीज, बोगसाणें दिवचें काळीज, सगळ्यांकय एकामेकाक एकवटान दवरचें काळीज. आनी त्याच काळजा सारकें जावच्याक आज आमकां इगर्जमाता उलो दिता. जर तर आमी मागता सगळो दीस, आराधन करता, रजार करता, पूण रजार केल्लें तें आमी कामाक हाडिना तर आमी करचें मागणें खंय फायद्याचें न्ही. जर तर तुमी सांगतात हांव देवाचो मोग करता, देव म्हजे थंय जियेता, हांव देवा बरी जावंक कशी व्हरता, पूण म्हजें कामां ताचे सारकी ना तर आमी शोडण्य. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देव जावन आसा मोग. देवा तावनूच मोग उपजाला आनी जर तर आमी देवा थंय पातयेता आमकांय त्या देवा सारकें जावंक आसा. सावं जुवांचो वांजेल अध्याय 3 आमी आयकलां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एका पुताक ताणें आमकां समर्पण दिलो. कित्याक म्हळ्यार देवान आमचो मोग केलो. सवाल विचारचें सर, तुमी देवाचो मोग करतात की? तुमची जबाब जावंक पुरो आमी मोग करता. जर तर मी दुसरे सवाल तुमचे दिसतात तर तुमी पेलाचो मोग करतात की? तुमी चिंतूंक पडटात. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग करूंक बारी सुलभ, पूण पेलाचो मोग करूंक कठीण, कश्ट. कित्याक म्हळ्यार पेलाचो मोग करीत जाल्यार आमकां कश्ट काडूंक पडटात.
जेजून पेलेसो मोग कसो केलो, कुसार उमकाळून दोनी हात पासरून दुसऱ्यांक बोगसून ताणें आमकांत समर्पण दिलो आनी म्हळें जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा. दाखलो दिवचो तर आमच्या घरांनी माळगाडी आसात, आमच्या घरांनी भुरगीं आसात, आमच्या घरांनी भाव भयणी आसात. आमी तांचो मोग करता गे, तांची जतन करता गे. जितलो मोग म्हाका जेजूतोन मेळटा तो हांव थंय वांडटा गे. हें सवाल आज आमकां विचार जाय. ह्या पूर्ण क्षेत्राचो संरक्ष संत जावन आसा सांत जुआंव दुसरो. तो मोगा खातीर एक मनीस म्हणून संवसार ताका देखलो घेता. कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजूचो मोग आपणा थंय आपणायलो, तो मोग ताणें अनुभव केलो आनी तो मोग ताणें दुसऱ्या थंय वांटलो. ताणें दुसऱ्यांक बोगसूचें कशें म्हणून आमकां दाखलो दिला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर तर आमकांय जेजूच्या काळजा सारकें मोगांत जिवंक आसा तर त्या जेजूचे गूण आमच्या जिणेंत आसा जाय. मोग करचे गूण, दयाळ दाखोवचे गूण, सर्वस्काय दाखोवचे गूण, एकामेकाक मोगांत रावचे गूण आमचे थंय आसा जाय. नंतर आमी पडकिरें सांगता सांत जुआंव ताच्या परिपत्रान. तो सांगता आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करता, मोग देवातान आयलो, आमी पेलाचो मोग करिना, तर तुमी सर्व पडकिरे. तो सांगता आमी पडकिरे गे ह्या देवाचो मोग करचे मनीस गे आमकां कळीत आसा. ह्या तुमी सगळे आयच्या मिसाच्या बलिदान वेळार जेजू कडेन प्रत्येक रितीन मागया आमी. जशें जेजून म्हजो मोग केला गे हांवें पेल्याचो मोग करूं शकूं. जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज जावचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मिसाच्या बलिदाना वेळान मागया. सगळे आमी उबे रावया. बावर्ताची उसाणी आमी सांगची. सतमंता देवाक सपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक सपवित्र उरेग संभवलो. आमकां मोरयेतान जल्मलो, पावस वेदार कस असले ताका कुस्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें जुवलो, तिसरे मेल्ल्यांतलो पत्तन जिवान जालो, सर्गार चडलो, सपदरा देवाच्या उजव्याक बसला, थंय ताणें मेल्ल्यांचे मुर्सीभर घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पदकांचे मोक्षणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. वेदी समोर आयल्या बापाक आनीको हाडून उंडो आनी वायन भेटयता आस्तुका मोगा. सर्व आमचे भक्तीपणी तुका अर्पिता. तुझ्या मोगान पेले सेवे जियोवपा शेता. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची, मोगा ती तुका आमी भेटोवची. लाभय तूं आमकां तेनी सर्गीची, पवित्र जिणी तुजे परजेची. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची, मोगा ती तुका आमी भेटोवची. लाभय तूं आमकां तेणी सर्गीची, पवित्र जिणी तुजे परजेची.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदोरा देवा बापाक मानतला तशें जावन म्हूण मागात. तुमच्या तंकें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे निके पयस सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रतिवंत पुताच्या काळजाचो उतावर व मोग पळोवन हे आमचें बलिदान देन मानून घे. आमचे अस्कतक्यान लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतेन आमच्या प्रदांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुडसार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगलेल्या ताच्या कडवळ्यांतले वळ्या रागात आनी उदाक जिवेत येतल्या संस्काराची पवी सभेक पुटली जर सोडूनचे जरींत संतोषान तान भोगोवच्याक आपल्या विदवल्या काळजांत सडवंदर सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां देवदूता संगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करूस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कण म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें घास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पत्कांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas gut purgatoria.
तुझे मरण आम्ही समरता तुझे जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणा असो आमी भक्ती म्हणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वोंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देनवाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिठपाल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तेका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचे काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगाते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामोळ पळोवंक फावो कर. ह्या विधी बोंतोनी जमन जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडमदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशांक अत्रेंतल्यान आमकां तुज्या उदार काकळुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी अडचवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या काळीचे अद्रेका मोगार सोम्याची जुराया ये तू मोच्या काळजांतल्या दादोस तू करेया तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापीठ मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापीठ मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या हुंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता मोचे आत्मेकान तूं जाताय खुबे जिवीत तूं लावयताय मोची जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापीठ मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या तुया देवा आमच्या बापा या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला ताचे वरवीं सायमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक जोडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवे तो खरोच जियेता म्हूण वळखून मोगान ताची सक्री करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां सुमेस्तांक आशिर्वाद घालो ओसनेया क्रिस्त शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार महिमा शिकय
मागीवन जुवां पावल दुसऱ्या क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्यान देवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटेची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. दायकन बसया. भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. जायते उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात. आयच्या दिसा परत हांगासर येवन ह्या पुणतळार येवन ताच्या मजतीन आमची मागणी आमी भेटयल्यात आनी मागिल्ले उपकार हे दळूस जेजून आमकां फावो केल्यात. ह्या सर्वां खातीर आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा बरो हावो फावो केल्ल्या पासून हांगासर ताणें सुरक्षीत आण पावयल्ल्या पासून मागिल्ले उपकार ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासून आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासून ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिता आसतना कांय थोड्यांनी तांची अर्गां उलय बरपीनिशी दिल्ली आसात तेय हांगासर हांव उलय करता. बरें काम फावो जाल्ल्या पासून साबार जाणां अर्गां दितात. साबार उपकार फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. एग्जामांत बरें रिजल्ट मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. दोगां जाणांचे बाळतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. जायतें बरेंपण जेजून भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण आमकां केल्लें आसा. गांवांत अशा परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्या गांवांत आशिल्ल्या पिडेस्त भाव भयणी आमच्या भुरग्यांक युवाजनांक काजारी जोड्यांक हर एकल्याक जायतें बरेंपण केल्लें आसा. आमच्या मोतीक समाधान दिल्लें आसा. ह्याच्या दिसा जेजूच्या काळजाची दबाजीक परब आमी संभ्रमली. जेजू सारके काळजाचे आमी जावंक ताणें ताचें उतार आमकां दिल्लें आसा. त्या जेजूचें मांस आनी रगत एक वर्तें कानीक जावन ह्या येवकारिस्तांत आमी स्विकार केल्लें आसा. ताच्या की वर्तें कानीक जेजून दिवचें दुसरें ना. आपणाचें जिवीत आमचें तें वांटून घेवचें. आपणाचें मांस रगत ताणें हर एक येवकारिस्ता वेळार आमकां दिवचें. ह्या कालवारी दोंगरार जेजून केल्लें तें भेटोवनी दिसपडटें येवकारिस्ता बलिदानांत जेजू करून आमकां ताचें मांस आनी रगत दिवन तो आमचे सांगता एकवटता. हे वर्त्या देण्या पासून आमी ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्यान जेजू. होगळाप तुका सुम्यान जेजू. स्तुती तुका सुम्यान जेजू. वंदन तुका सुम्यान जेजू. हर्षितां तुका सुम्यान जेजू. वाकणटां तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी ताचे विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर. ये भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजसंधान तुज्या जिवितांत बरसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय.
अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जेवंक आमकां कुमक कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दायकन बसया. सबार जाणां भाव भयणींनी तांच्यो गरजो बरोवपी दिल्ली आसात. तांच्या गरजा सांगाता आमच्योय गरजो आमी भेटोवन दिवया. जाग्याची केस इत्यार्थ सतानितीन इत्यार्थ जावंक मागोवंक विनंती केल्या. जाग्याचो वहिवाट बऱ्या रितीन जावंक, एका बाळशाच्या मेंदवांतले शिरेची समस्या गूण जावं, गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावं, दोगा जाणांच्या खातीची दवी शिबांक गूण जावं, मेळिल्ल्या कामाक सारक्या रितीन वचोवंक, सेस समारा शांती समाधान जियोंक, दोन कुटुंबांनी शांती समाधान राज जावंक, परगांवांत पयन बऱ्या रितीन जावंक, एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, परगांवांत बरें काम मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, गांठी दूख आनी हुलोप गूण जावंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक. डॉल्फी डिसोजा तो सिरियस आसा, ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागोवंक कुटुंबाच्यानी विनंती केल्ली आसा. ताच्या बऱ्या भलायके पासून आमी मागया. सांगातास आमचे लागीं साबार जाणांनी मागोवंक विचारलें आसा. तांच्याय गरजां पासत ज्या कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचो हरेकलो उडासकान पातयेनेन बाबरतान आनी मागिल्लें आमकां जेजू दिता म्हणल्या त्या पातयेनेन आमी सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्यो गरजोय भेटोवन दिवया. उबे रावया. तूं आमकां भाव येवकारेचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगीत सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार आनी सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पोता जेजू क्रिस्त मारिफात सर्व तरांच्या पेडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत आनी अडखळण्यांत संपलेल्यांक तुवें मोवाळ्यान दाखयले आनी तांकां गूण केले. तेच परी तुजो सेवाक बागेवन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवंतांक बागेवन जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या पडजेक बगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विणवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार. आमचो सर विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयर तर ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. बागे उजवां पावल दुसऱ्याच्या णव्याण्याच्या दिसा आमी ताका मोन करता. ताची महिमा आनी संतोश देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवन. आमेन. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमकां सुटोवं.
ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटला करून सेवे सकरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळोवन आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश करीत आसा. ताचे देखीन सांतेपणीची जीण जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस ताच्या संगता सर्गींच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोष भोगोवंक तुमकां फावो. आनी सर्प देव आसो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. आमेन. मोगाचनो आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी तशेंच ह्या नोवेनाक भागीदार जावन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमी मागून घेतली. आयच्या दिसा वडसांगान आयिल्ल्या तुमचो हर एकल्या सो आमी उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी मागीर जो पावल दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आनी आमच्या खातीर मागिल्लें जावन आसात मानादीक बाप डॉमिनीक पिंटो पयशे लखनौंत ते तांचे मिसांव काम करून आसात. आयच्या दिसा हांगासर येवन तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. थंयसर उत्तर भारतांत थंयसर मिसांव काम करता आसतना फाटल्या तेंपा पयलें तांकां जायते कश्ट मेळिल्ले, तांचेर फुडकिरो अपराध मारून तांकां जैलांत गेल्लें तरी ते धैर्यान तांच्या भावार्थान घट रावल्ले. जेजूक तांणी साक्ष दिल्ली आनी आज हांगासर ह्या पुणतळार येवन तांणी आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयलां. आमकां देवाच्या बेसावांनी भरलां. हें आमचें बागत म्हूण लेखता हांव. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बापानो तुमचो हांव सोमेश तर्फेन उपकार बावडटां, देव बरें करूं म्हणटा आनी थंयसर लखनौ दियेसीसीन तुमचें मिसांव फळादीक जावन दी म्हूण मागता हांव. आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना तुमी प्रधान याजकातावन मानाची वाती तुमी स्विकार करची. सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, अनिल आल्बर्ट डिसोजा लोड्स वाडो, निलेश कार्डोजा सालोरेस पयलो वाडो, क्लॉडी लिली डिसोजा नित्यादार वाडो. आनी तशेंच जेवणाक दान दिल्ले आसात सुनीता पिरेरा पिरमोदे 2000. मनाची वाती वितरण केल्ल्या मनादीक बाब डॉमिनीक तुमचो आनी वाती स्विकार केल्या तुमचोय आमी उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो जेवणाक वेच्या पयलें तुमकां कोणायकी जेवणाक आदार दिवंक मन आसा जाल्यार स्पॉन्सरी रावी येता. पूण स्पॉन्सर रावोवंक सादें जेवण दिवचें जाल्यार सुमार 20,000 जाता. ती कश्टांची जाता जाल्यार तुमी जेवणाक आमच्या भयणी दिले बरी तुमचे कुशे प्रमाणे तुमचे तांकी प्रमाणे तुमी जेवणाक दान जावनी तुमी दी येता. ते 20,000 दिचे फुल्ल स्पॉन्सर करचे म्हणून ना, पूण दोगा तेगा जाणां म्हणून सांगात म्हणून दिवी येता. या तुमच्या कुशेचे दानी तुमी दिवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमी कशें हांगा येवन मिसां दितात तितलेंच गरजेचें. हांगासर आयला सर भक्तिकांत जेवण दिवचें गरजेचें. मिसां दिलें तितलोच ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो, कित्याक एक बऱ्या उद्देशान तुमी तें दान दिवचें आसा. आनी त्या तुमी दान दितात तुमच्या गरजां खातीर आमी हांगासर मिसां वेळार प्रत्येक रितीन मागता तें तुमी गमनांत दवरचें. मागीर जेवणाक वेता आसतना थंयसर तुमकां बसचे खातीर फॅनां घाल्यांत आनी चेरांय दवर नासतात. पूण पयलो अवकाश इल्लेशे प्रायवंतांक इल्लेशें बसोंक तुमी अवकाश करून दिया. बरें करून जेवा, सावकाश जेवा. रुचीचें जेवण सदांच आमी तें हाडटा. बरें करून सावकाश जेवा. पूण थंयसर बसकेचें मांडावळ कितें आसा, कोणाक इल्लेशें प्लेट हातांत काडून इल्लेशें कश्टाचें जाता, उबे रावन जेवंक इल्लेशें कश्टाचें जाता. देखून तांकां पयलो अवकाश तुमी करून दिवचो. उबे रावया. आनी आतां सेवक्योच्या जेवणाचेर
आशिर्वाद मागच्याक मनादेक बाप विजय लागीं विनाती करता. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा, येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर येवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच आज मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन सोमयाच्या त्या मोगांत आज भरल्या. तशेंच दैहीक रितीन जे कोणें जेवण तयार केलां, तशेंच जें जेवण आमकां आत्मीक रितीन तशेंच दैहीक रितीन फावो केलां, ह्या सर्वांक त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी तशेंच ह्या वरवीं जें कितें आमी सेवता तें जेवण आमकां सुमेजता, कुडीक आत्मीक रितीन शांत समाधान हाडूं आनी ह्या वरवीं देवाच्या राजांत आमी वांटे जावं आमकां फावो करूं. हें आमी मागता जपता जेजूचे नांवान. आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. Beso Krista dal vogdom pulo dillo Krista somokshi kailo Tu bhage von mor yeso Shisht gori povis beso Krista dal vogdom pulo dillo Krista somokshi kailo Tumbake pot murieso Ake pot subam audusro Santu adunik kaळांतलो तरणाट्या तो आपुर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. तरणाट्या तो आपुर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. मुखार पुता सोवे ओंकार मोरे आशिर्वादे आमकां भगवंत स्वाम पाव दुसऱ्या भगवंत कुसाचे करवे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.